ह्या दिसांनी हांव फातोर्डा मतदारसंघात डोर टू डोर लोकांची घरां वचून कॅम्पेन करता. तेन्ना म्हाका अशेंच एक वॉर्ड नंबर 6 बाब आराद खान आनी ताजे वांगडी बाब निर्मय सोनी, श्याम पटेल, बाब शर्जीर खान, रेहान शेख, विवेक भारती आनी मुजाबिन मनियाल हे भुरगे एक इंटरेस्टिंग ग्रुप अशें मेळ्ळे. जे भुरगे आज एक 18 ते 20 वर्सांचे एज ग्रुपान आहा. हे फर्स्ट टायम वोटर्स. जे फर्स्ट टायम वोटर्स सोशल सर्वीस करून राजकारणात येवंक सोदतात. जांकां दिसता की जेन्ना सरकार फेल जालो लॉकडावनाच्या टायमार, जेन्ना सरकार ट्रिपी मेजतालो, जेन्ना लॉकडावन जावंक जाय आशिल्लें आनी मागीर बिलेटेड लॉकडावन जालो आनी लोकांची जेन्ना लायफ्स एंड लायव्हलीहुड्स वेर एफेक्टेड, तेन्ना ह्या भुरग्यांनी मदत करून खूब जाणांक आदार केलो. अशे भुरगे 18 ते 20 वर्साचे फर्स्ट टायम वोटर्स जे अशे मुगीच आलमपेड्ड्यार भुरग्यांनी जे 2 इंजिनियरींग स्टुडंट आहा, एकलो BBAचो कंप्लीट केल्ले स्टुडंट आहा, एक BCom केल्ले आहा. सो हे एज्युकेटेड क्वॉलिफायड यूथ who want to enter politics to change the world for the better, to take their place and their neighborhood forward. ह्या लोकांक हांव गोवा फॉरवर्ड पक्षान स्वागत करता. हांव मागता की अशे जे नवे भुरगे जांकां दिसता की गोंयांत आमी राजकारणांत येवन आमी एक बदल घडोवंक शकतात, एक बरें राजकारण हाडपाक, जे राजकारण फॅमिली राज्याचें न्ही, जे राजकारणांत निवळसाण हाडपा खातीर, क्लिनलीनेस इन पॉलिटिक्स. सो एक पॉलिटिक्सान मोरल कॅरेक्टर हाडपा खातीर जांकां सिरियसनेस आसा तांणी आमच्या पक्षान जॉयन जावचें. आमी तिनूच मतदारसंघ लढयता आसत, पूण आमची युती आसा काँग्रेस पक्षा कडेन, तांणी आज पार्टीन भितर सरून ह्या युतीक गोंयांत फुडें व्हरपाक आदार करचो. कित्याक आयज काळाची गरज आहा. काळाची गरज अशी आसा की एक बलात्कारी जनता पक्षाचे आमी तांकां हो व्हायरस कसो तरी गोंयच्यान आमी गोंयकारांक ह्या व्हायरसा कडच्यान मुक्त करपाची गरज आहा. जे मनशांक मंत्रिमंडळांतल्यान ड्रॉप केले बलात्कारी म्हणून, जे मनशांक करप्शना खातीर तांचेर केसी जाल्यो, जे मनशांचेर क्रिमिनलायझेशन आनी पॉलिटिक्साचे सामके सिम्बॉल्स आहात, जे मनीस फक्त आपले फॅमिलीक वयर काडूंक सोदतात, हांकां सगळ्यांक घरां धाडपा खातीर अशे बरे तरणाट्यान राजकारणान येवपाची गरज आहा. आनी आमचो एक स्थानीक पक्ष म्हणून ह्या स्थानीक पक्षांत तांकां स्थान आसतलें इतलेंच हांव गोंयचे जनतेक, फातोर्डेचे जनतेक आनी अशे बरे एक एन्थुजियास्टीक आनी इन्स्पायर्ड यूथ हांकां ही मेसेज दिवंक सोदता. And today I, Arad Khan and all my team members, we wish to join the Goa Forward Party. Now, if you see the current situation of what the state of our youth is, you will either see us standing in the line or sitting on the roads. This is what the current government is doing to the youth like us. We youth also want to be in politics, and Goa Forward Party and Sir Vijai is the only person who inspires the youth, who takes the youth forward, who gives us a chance, who gives us a voice, who allows us to speak out and be a part to make a career, to make our future bright. What is the current government doing? The current government, their politics only revolves around their families. It just goes round and round behind their own families. It just shows that the politics starts around these families and ends there. Youth like us, where should we go? Do we have a way out from this? We feel Sir Vijai Sir Desai and the Goa Forward Party is the only party who can give us a chance.